सुरवातेक आमी गीत घेवया A23 पेज नंबर 11 पवित्र आमची सोबा. पवित्र आमची सोबा oricing nevomundir Deva roktan kele God's moga famil Amchi mana santosa Amchi karsamur gata Amchi tornallastat Soy, 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 soles fora बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुआंव. उजवाडा विशीं साक्षी दिवंक तो आयलो. सर्वेस्पराक मानता तसली एक पोरजा तयार करूंक तो आयलो. मोगळा बाबयनो आज आमी स्नान दातार बागीवन जुआंवाचो जल्माची दवाजीक परब संभरमता. प्रत्येक मनीस देवाकडून आमकां देणे कशें मेळटा आनी आमच्या येता तांकां देवाचे मिसांव देवाचो त्यांच्या जिविताचो हेतू आनी एक संदेश घेवन ती येतात. हें अशेंच जुआंव बाप्तिस्ताच्या जल्मान आमकां सिद्ध जाता. देवाच्या अलौकीक आनी चिंतना आनी देवाचो आदार देवाच्या आदारान जुआंव बाप्तिस्ताक तो विंचून काडटा. आमच्या सुम्याची वाट तयार करूंक न्हय फकत सुम्याची वाट तयार करूंक पूण तो संवसाराचो उजवाड जावं देवाचे साल्वसांव सगळ्या संवसाराक दिवंक तो जुआंव बाप्तिस्ताक विंचून काडटा. हें मनान धरून फाव ते परी ओ गूट संबरंबूक ची पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया. सर्वेस्परा सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उंचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोद अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या दिवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kaklot kor Somia kaklot kor Krista kaklot kor Krista kaklot kor Somia kaklot kor
शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोत वेदाते बाबा आमी तुका वखाणटा आमी तुझी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुझ्या तोंड वैभवा पासून आमी तुका दिन वाजता सोम्या एकल्या सोडीत पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाची शेळी बापाच्या पुता तूं संवसाराची पाप काडटा आमची काकूट कोर तूं संवसाराची पाप काडटा आमचे मागणे आयकून घे तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूट कोर कित्याक पवित्र आत्म्यान संगती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं सोमीन एकलोच तूं पवित्र प्रार्थया सोर पदवेदार देवा तुझें कुटुंब तारुणाच्या मार्गार चलून आनी सोडवणाराची वाट तयार करूंक आयलोल्या भाग्यवन जुआंवाच्या उल्याक पाळो दिवन ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता सरशी शाबितायेन पावय म्हूण मागता तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुव्यानू म्हजें आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनू म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हजो व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो. हांव निरफळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजे हक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हजे आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा,
तुवें सेवा केल्यार पुरो ना जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो सर्वेस्पराचें उतर देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां सगळीं म्हणुया तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थावन तुका थावी हांव चलता की आड पडटा तें तूं पळयताय सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो जबाब तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडलें म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप सगळीं तुजीं कर्तुत्वां अजापांचीं तांचे खातीर तुका दिनवासता जबाब तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हाजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें जबाब तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप पावलून म्हणलें तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा सगल्यो म्हज्यो खुशयो तो करतलो आपले भासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थेंतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणार उपजयलो जुआवान आख्खे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलोवपाचें स्नान पुरगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें तुमी चिंतात तो हांव न्हय म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या व्हाडांच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावो ना म्हज्या भावा भयणीनो अब्राहमाचे कुळेच्या पुता दुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतल्यानो हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार उबी रावया तुका बाळका म्हज्या भोव व्हडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगलो लोक पाचारतलो कित्याक तूं दोण्याच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय सर्वेस्पर तुमचे सवय आसून आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसून लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या एलिझाबेथ परसूत जावनचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा समारिया आनी सोयरीं दायऱ्यां तिका परबी दिवंक लागलीं
8व्या दिसा बाळकाची सुनत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताची आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवांचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें गाय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुवांव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुळकांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवय आसलो. आनी बाळूक वाडटा वाडटा बुदीन अखंड जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजार दिश्टी पोदवेदार तो दिश्टी पोडवेर तो ओरोण्यांत रावलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान ही. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मळा बाबा भयणीनो, हालीं म्हाका एक रुचीक काणी मेळ्ळी आनी तिचो शेवट निमाणे मुद्दे जावन आसले. देवाचे चाली प्रमाणे प्रत्येक मनशाक अद्भुत आनी अजापाचे हेतू आसा. आनी ते काणयेचें नांव देवाचो गुलाबाचो कळो. देवाचो गुलाबाचो कळो. एक तरुण पादवीकार एक जाणट्या पादवीकारा बरोबर पासय मारतालो. आनी त्या तरुण पादवीकारान ते जाणट्या पादवीकाराक आपल्या जिवा खातीर आपली अपोस्टोलेट मिनिस्ट्री बरे भाशेन करच्याक ताजे कडेन एडवायस घेतलो, सल्लो मागलो. तर अशें तें चलता आसतना एका गुलाबाच्या झाडाशी पावले आनी तुवें ते जाणट्या पादवीकारान एक गुलाबाचो कळो काडून त्या तरणाट्याच्या हातांत दिलो आनी ताका म्हणलें, त्यो पाकळ्यो उध्वस्त करनासतना, पाकळ्यो तोडनासतना तो कळो उगड, फूल कर. आनी तो चिंतूंक पडलो, हें आनी कितें, हे कळो उगडपाचें आनी म्हज्या जिविताची म्हजे मिनिस्ट्री आनी म्हज्या प्रॉब्लेमाचेर कसलो संबंद. तरी आसतना त्या जाणट्या पाद्रीक तो रेस्पेद दितालो, देखून ताणें सांगले प्रमाणे तो कळो उगडूंक प्रयत्न केलो. पूण पाकळ्यो तोड नासतना उगडपाक शक्य ना. आनी हें कशें जातलें. तो जाणटो पाद्री ताका शांतपणे पळयतालो. ताका कळोन आयलें त्या तरणाट्या पाद्रीक तो कळो पाकळ्यो तोड नासतना उगडूंक जावंक ना, जावचेंय ना. मागीर तो जाणटो पाद्री ताका एक कविता सांगता. तो एक बारीक ल्हान गुलाबाचो कळो, फूल देवाच्या चिंतनाचो, पूण म्हज्यान त्यो पाकळ्यो उगडूंक जायना. ह्या म्हज्या विद्रूप हातांनी तो सेगरेत त्यो फुलां उगडपाचो म्हज्या असल्याक खबर ना. देव तूं फुलां सोंपेपणी उगडटा, पूण म्हज्या हातांनी तीं मरतात.
म्हज्यान तरी एक हो फुलांचो कोडो उगडूंक जायना जी येवजण देवाच्या कल्पनाची तर म्हज्यान म्हजें शाणेपण वापरून अक्कल वापरून म्हजे जिविताचे हेतू कसो उगडूंक जाता सो हांव देवाचेर विस्वास दवरतलो म्हजे प्रत्येक मोमेंट म्हणजे प्रत्येक जिविताच्या वेळार हांव देवाक म्हज्या जिविताचे वाटेक मार्गदर्शन दिवंक देवाक पळयतलो आनी जी वाट म्हजे फुडें आसा जी वाट म्हज्या फुडें देवान दवरल्या ती देवाकूच खबर आसा आनी हांव देवाचेर विस्वास दवरतलो जशें ताणें तें फूल उगडलें तेच भाशेन म्हजें जिविताक तो उगडें जावंक आदार दितलो तर ह्या कविताचो अर्थ कविताचो धडो ह्या तोरण्या पाद्रीक सोजमलो आनी तो तें कितें देवाक आपलें जिवीत उगडें करूं दी आनी सगळें म्हजें जिवीत हांव देवाच्या हातान सोडटां आनी हें अशेंच घडलें जुआंव बावतिस्ताच्या जिवितान जुआंव बावतिस्ताच्या जल्मांत पयले सुवातेर ताची आवय बापूय झेकारियास आनी एलिझाबेथ ही जाणटी पिरायेर आसलीं तांकां भुरगें जावपाचें सैमीकपणी शक्य ना फक्त देवानूच देवाच्या हातानूच ते शक्य करूंक जाता आनी देवान कांयच करूंक जायना अशें ना आनी देव ताचे बायलेक एलिझाबेथाक एक भुरगो दिता आनी सायबीण मांयक सांगता तुजें प्रीन तुजें कजन एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर ताका एक भुरगो जाला ती 6 म्हयन्यांची आसा देवान कांयच करूंक जायना अशें ना शुभवर्तमान आमी आयकलां लूक आमकां सांगता झेकारियास हो एक देवळान पाद्री आसलो देवाची सेवा करतालो आनी देवान ताका विचून काडलो त्या दिसांनी देवळान ताची सेवा करूंक आनी थंय ताका देवळांत आसतना गाब्रिएलांच बोडवो खबर दिता भियो नाका झेकाराया तुजे बायलेक एक भुरगो जातलो आनी तूं ताका जुआंव म्हूण नांव दितलो जुआंव म्हणजे देवाची दया गॉड्स मर्सी आनी देव तुका खुशाल बरीत आनंद बरीत करतलो हे झेकाराया ताचेर बावाळ दवरूंक कठीण जालें जाणटी पिरायेर बायलेक भुरगो कसो जातलो आनी तें आंज बोडव्याची ताणें मानूंक ना आनी देखून आंज बोडव्याचेर ताणें बावाळ दवरूंक ना देखून आंज बोडव्यान सांगलें तूं मोनो जातलो आनी ताच्या जल्माच्या उपरांत ताका नांव दिले उपरांत तूं उलोवंक शकतलो आनी तशेंच घडलें आनी तो भुरगो जाल्या उपरांत सगळीं शेजाऱ्यांक सगळ्या गांवांक खबर जाली आनी देवाची मिलाग्रीक ती सगळीं अजाप जालीं आनी हो भुरगो कोण जातलो कसो उतरतलो देवान आमकां प्रत्येक जाणाक आमी देवाची देणी आनी देवान हो सगळो संवसार आमचे खातीर रचला फुलां झाडां उदक दोंगर आनी देवान आमकां ह्या संवसारांत ताचे येवजणे प्रमाणे जिवंक कितें मिसांव दिला आमच्या जिविताचो हेतू आमकां आसा आनी हे सगळें दायज आमचें तर आमी देवाचें जाल्यार देवाच्या हातांत आमचो जीव सोडून ह्या संवसारांत सर्गींचें राज अनुभवया
उबी रावया. आमचो बोवाळ पुरगोवटुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, आंकवार मरे तावन जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन जालो. स्वर्गार चोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें पुनरुज्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसा. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C16 पेज नंबर 35 दुंपाचो जसो पोरमोळ. आमी तुजी स्तुती करता आनी तुज्या उदाहरणां तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका वेरेता. तुवें दिला मनशाच्या वरान गेला तो आमकां जिविताचो सर्वेस्परा सुचर असणार आमी तुजी स्तुती करता आनी तुज्या उदाहरणां तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो रोस आमी तुका वेरेता. दाखवारीन दिल्या मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा स्नान दातार बागिवोन जुवावांचो दोबाजीक परबे सुमयार आमी तुका भेटयता त्या दानाचेर काकलुतीन नदर घाल. आनी जें कितें ह्या गुटांत आमी समरमता तें आमी दिसपट्टे सेवेंत पाळूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करतल्या स्नानदातार भागिवंत जुवांताय आमी तुजी वर्ती महिमा वाकाणटाव. अस्तऱ्यांक जल्मल्ल्या मदें खेरीत मानांक तुवें ताका संस्कार लय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयल्या सोडवंडाराक जल्मची आदींच वळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. व्हांवती उदकां पवित्र करच्याक पवित्र स्नानाच्या घडणाराक ताणें स्नान दिलें आनी आपलें रगत वारोवन क्रिस्ताक वळती साक्षी दिवचे भाग ताका फावो जालें. देखून सर्गीच्या पदव्या सांगाती ह्या संवसारान थांबनासतना आमी तुका वाखाणटाव आनी तुजे महिमे मुखार निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
सर्वेस्परा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून देवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरोन सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूर देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतिल्ल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगा हाजीर आसलेल्यांची आनी आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माये सांगती, भाग्यवंत झुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदता आनी सोरकाळी तुका मारवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान उतरकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकलुतीन आनी सोर पातकांतली आमकां सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक मोडलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर क्रिस्ताक देवाची तुजी कूड आनी शेळी रगत हांव संवसाराचे सेवता ती पाप म्हजी झोटी काडटली आनी कास आमची थाळी न जावं काकूट पूण कोर तुजी योगाप्रती म्हज्या देवाची आत्म्याक शेळी खुशी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या सोम्या तुवें म्हज्या गोरायूक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजो भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कुडचुरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D44 पेज नंबर 73 तूं सोर्गींचे गोडसाणीचो उंडो. तूं सोर्गींचे गोडसाणीचो उंडो परदेसांत सोर आमच्या काळजांचो ये सदां काळ सतुगीर आमचो तुजे विरेन आमच्यान जियोन आसो ये सदां काळ सतुगीर आमचो तुजे विरेन आमच्यान जियोन आसो. एक फामिलीक पायतुश भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सोदे बसून आतां तुज्या मेजार सगळी खावंक सोर्गेचो उंडो आमचे आवडे बसून आतां तुज्या मेजार सगळी खावंक सोर्गेचो उंडो आमचे आवडे. केले तुझे याल्तर काळजां आमची आतांची येताय तूं तोरनूय आमी तुजी कुडची फान एकसोल्या आमी कोणाक तांकां करूंक आमकां दोशी तुजी कुडची फान एकसोल्या आमी कोणाक तांकां करूंक आमकां दोशी.
आमच्या देवाची मोवाळ काकलुतीन उदेंतीच्या फांत्यान आमकां भेट केली. प्रार्थया. सर्वेस्परा, सुर्गींच्या मेंढऱ्याच्या जेवणान दादोशी जाल्ली आमी तुजे लागीं खालतीपणी मागता. स्नान दातार भागीवन जुवांच्या जोल्मांचो संतोष घेवन येतलो म्हूण ताणें आदीं फुडें सांगून दिल्ल्या तिच्या नव्या जोल्मांच्या घडणाराक जेजू क्रिस्ताक तुजी पवित्र सभा वळखूंक पावूं. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोपे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. ओरोण्यांतलो तूं ताळो.